Sentosan berulasan, sumya tujhe somorai dau, beridan katya karzan, danya tu kapeta hitam, puis nananam kano vera chen kelai. Sebentam kano mesabiran tu jauh kara karga patai thau tu jidayam certe vomun matau utarai ko katrek thau jinyen tu jami baketau sentosan berulasan, sumya tujhe somorai dau, beridan katya karzan, danya tu kapeta hitam. Kristati moga-moga bawano ani baininong ani burgyano तुमका समेस्तान या पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या संभ्रमी मिसाक बरो स्वागत मागता. पेंतेकोस्ताची परब आचरण करच्या या वक्ता इगर्जे वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां साध्य जायना देखून तुमचे खातीर विशेश करून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. मध्यम मुखार तुमच्या घरांनी तुमच्या सुवातेनी हे मिसाचें बलिदान तुमी भेटयतना भोभक्तीन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तिशी निशीन करनासतना त्या देवाच्या आनी समेच्या पवित्रत्म्याच्या मोगान बरोवन संपूर्ण रितीन एका मनान एक काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. हे मिसाचें बलिदान विशेश करून तुमचे खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. तुमच्या रित्या बसून विशेश करून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता. तशेंच आख्ख्या संवसारा पासून आनी प्रती रितीन भारतान बळान विस्तारच्या कोरोना पिडेच्या त्या सर सुटके सोडून पासूनय विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सगळीं भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावया. आयचे मिसाचें बलिदान एनेट आनी एरिक सिक्वेरा कुलशेकर प्रस्तुत जेरुसलेम इस्रायलांत वस्ती करून आसात. हांच्या लग्नाच्या 25व्या वर्साचो उडास काडून हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. रुपयाळो जुबल्यो आचरण करच्या तांकां आमी बरें मागता. विशेष करून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच आज जल्म दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण करता. पेंतेकोस्त 50व्या दिसा घडलेले हें घडीत जेरुसलेमांतल्या वयल्या त्या माळये सलांत अपोस्तल आनी मरी सेस आनी मरी थंयसर जमो जाल्ल्या त्या वक्ता पवित्रात्मा उज्याच्या जिबे मुखांतर सिसांचेर तो देवलो आनी तांकां सगळ्यांक अभिषिक्त करूंक लागलो. ह्या मुखांतर पवित्र सवा जल्माक आयली. हें तें पवित्र घडीत आमी संभ्रमतना पेंतेकोस्ता आदीं आशिल्ले सीस पेंतेकोस्ता उपरांत कशें जालें आनी ह्या पेंतेकोस्ता उपरांत पवित्र सभा कशी वाडली आनी ह्या पेंतेकोस्ताचो फळ जावन आमी आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आसा. ह्या दिशेन
पवित्रात्म्याची मजत आमी आमचेरी मागची गरज आसा. पवित्रात्मा आमचे थंय आसा तर आमी सिसां बरी आमी बलिश्ट जावं शकतल्या, देवाचे उतर बळान प्रकट करूंक शकतल्या. कसलेय संदिग्ध परिस्थितींत आमी सिरकोन पडल्यारी आमी बचाव जातल्या, आमी संपूर्ण सुडका जोडूंक शकतल्या म्हणलें सत देवाचे उतर आयच्या दिसा आमकां दिता. तर ह्या पवित्रात्म्याक आमचो करून घेवया. पावलून म्हणलें बरी आमी सगळीं पवित्रात्म्याची तेंपलां ह्या पवित्रात्म्या आमचे थंय वस्ती करूंक आमी सोडी जाय आनी पवित्र तेंपलां आमी पवित्र सांबाळूंक जाय. कसलें पवित्र तेंपलां पवित्र सांबाळूंक पवित्रात्मा आमचे थंय वस्ती करूंक आनी आमी पवित्रात्म्याची मंदिरां जावं फुलोवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवते परिवांडो घेवचे खातीर एक डिपोर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळा जेजू तुजें उतर दिसपट तें आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, सकत दिता आनी पवित्रात्म्याचो बरवसो दिता. पूण ह्या बरवसांत जिवंक आमी सोलवल्या आनी ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापावन भोगसणें मागोवन म्हणटा हांव, दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मोगळ सोम्या पवित्रात्म्याक पेंतेकोस्त दिसा तुवें आमचेर पांखयलोय, तेच पवित्रात्म्याक आमचेर धाडून आमकां अभिषिक्त केलें आनी तोच पवित्रात्मा आमचे थंय वस्ती करता. पूण ह्या पवित्रात्म्याक आमची दारां आमी उक्ती करूं नात. ह्या पवित्रात्म्याच्या उल्याक आमी पळोव दिवंक ना. पवित्रात्म्याक आमी बेजार केल्लें आसा. ह्या मुखांतर आमची पत्काची दूख धरता बोगसणें मागोवन म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मोगळा जेजू पवित्रात्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला. तुमी जे जोडतल्या म्हूण तुजें उतर आमकां सांगता. पूण पवित्रात्म्याच्या कुशे प्रमाणे आमी जे नासतना आमच्याच रक्त मासाच्या कुशे प्रमाणे संवसाराच्या कुशे प्रमाणे सैतानाच्या कुशे प्रमाणे आमी जेयल्या. पवित्रात्म्याक आमच्या कुडींतलो आमी भायर उडयला. आमी पवित्रात्म्याची तेंपलां जावं सकून हांव ह्या मुखांतर तुका मात्रणी सगळ्या त्रिंदादीक आमी अकमान केल्लो आसा. पश्चात्तापावता हांव भोगसणें मागोवन म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कुण सर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाजताव तुझ्या दोन वैभवा पासून. आमी तुका मागताव सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्या पोसला
आमचे मागणे मारून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. एक परदोळे दांपया आमच्या गरजां खातीर मागया. फाटल्या 9 दिसांत हांव पवित्र आत्म्याच्या परबेक तयार जावन आमी नव्यान केलां. विविध इराद्यां खातीर आमी मागलां. ते सगळे इरादे परतून सोम्या मुखार आमी दवरया आनी ह्या गरजां पासून विशेश करून आख्ख्या संवसारा पासून कोरोना पिडेच्या सुटके सोडून पासून आमी मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ सर पदवेदारा बापा, आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशां आनी लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझ्या परजे तूं पवित्र करताय. युग युगांक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणी वत आनी जे काम पवत सुवर्तमानाचे परगटण्याचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें, तेंच दयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भवार्थां उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक पवनात जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदत्ताच्या कृत्य वसांगांतले वसाप पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवार्थेर सांगाता मेळोवन आसले. तेदवा एकच साने कठीण जड वारे आयलेले बरी मलबातावनी एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो. तवल तांकां दिसलो उज्या सारको जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या आरेकल्यांचेर वचून रावलो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वासा सक्ते प्रमाणे पारकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या अरेक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो ओडयेक जमो एकठांय जाल्लो आनी तांणी उलयलेले आरेकल्यांक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सकड ताटाक जालो. ते शर्मेले आनी विजमीत जावन म्हणाले, पळया हे उलयता ते सोमेस्त गलिलेगार न्हय तर आमच्या मदल्या आरेकल्यांक ते उलयतात ते आमच्या माय भाशेन आयकता ते कशे. आमी हांगा आसां पार्थियांतले, मेदियांतले, एलेमांतले, मेसोपोतामियांतले, जुदेयांतले आनी कापादोसियांतले, पोतोसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पापिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातान सयत आयलेल्या जुदेव आनी जुदे धर्माक आयले वर्स मेल्लेले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशांत ते सांगतात ते आमी आमच्या माय भाशेन आयकता. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संवसाराचे रूप तूं नवे कर. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संवसाराचे रूप तूं नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक नांवार
सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो वैभवान आनी मायबेन भरलोलो प्रकाश बरीत मानता नेसलोलो दार तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडलाय ससनाच्या ससनाक ती तीर घट केलाय माता बरी दर्या तिका पागोन धरला तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडून आसा तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर फालक्यांनी जोरी तूं फुटाशो करताय गुड्या दोंगरा मदल्यान तो वाडयताय तांचे बगलेन मोळबा वयली सुकणी आपले घोंटेर बांदता रुखाच्या कांद्याचेर बसून गायन करता तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर सांत पावलान कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वासा बाबा भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक शकना आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो तो दिता सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोमयाची आमी सेवा करता कामांय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सुमेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्यातय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सुमेस्तांच्या आदाया पासत म्हणून दिल्यात कुडी एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात तेच परी क्रिस्तांतय घडटा आमी सुमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सुमेस्तांक पिवणसो दिला देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार पवित्र आत्म्या ये देवो आनी फाकय सर्गिता उजवाडाचे तुजे की ये तू बापा दुबळ्याच्या ये तू दाता देण्याच्या ये तू दिव्या काळजाच्या बुजवणारा बोऱ्या आत्म्याक तुलो तू सैर्या स्वाधिकार्या विशेवा विशेव तू आवुरतेल्या सावळी वोतान सुकतेल्या बुजवून करी रडतेल्या ये उजवाडा सर संपूर्ण बोरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाते तेल्याचे नामोन शांतई कायले इल्ले वाईटाक पडनासले नासल्या तुझो धीरादार दूतू सकट मेळले विजय सकट सुकुले
Tawai sakar gayele Bawai sakar garzale Shekai sakar torzale Watek porti argele Labai tuja bhavatya Tuje आशेत पातेल्या होवी तुझी साधेणी लावैशे गुणाचे गुण लाभय आमकां बरें मन पावय सुखा ससनाच्या पवित्रत्म्या देवोनिये बोरकाजा तुझ्या बावार्थ्यांची आणि पेटयता तूं उजो तुझ्या मोगासो Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे असो भगवान जुवांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर सुदैवाच्या बियान शीस दारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले तेवळ जेजू तांचे मदें गात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांचेर आपले हात आनी आपलें कडवळ तांकां दाखयलें सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरलें परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनांत तीं बक्षशिनांत देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी भावा भयणीनो पेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण करता पेंतेकोस्त आनी परब पवित्रत्मो आपोस्तलांचेर देवोन आयिल्लो दीस जावन आमी संभ्रमता पास्कां पेस्तां उपरांतल्या 9व्या दिसा म्हणजे 7व्या आयतारा म्हणजे पास्कां काळाच्या 7व्या आयतारा आचरणाक येवचें फेस्त पेंतेकोस्ताचें फेस्त पेंतेकोस्ताची परब ग्रीक शब्द पेंतेकोस्ता ग्रीक शब्द शावत म्हणजे इस्रायल परसा प्रथम बेळ्याचें फेस्त जावन हें आचरण करताले पेंतेकोस्ताचें परब आचरण करच्या त्या समयार पवित्रत्म्या आपोस्तलांचेर उज्याच्या रुपी देवून आयिल्ल्या त्या दिसा इस्रायल परसा हें फेस्त प्रथम बेळ्याचें फेस्त जावन आचरण करतालीं 50व्या दिसा प्रथम फेळाचें फेस्त आचरण करताले आनी हाका एक नवो अर्थ आसा जेजू क्रिस्त प्रथम फळ देवा बापाचें प्रथम फळ ओंकार मरयेचें प्रथम फळ ह्या भुमीचेर किर्लल्लें तें देवाक समर्पण दिल्लें तें
फळ आज सर्गी सोडून गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याक पाठयता. जेजू क्रिस्त सर्गी सोडून वता आसतना ताणें दिल्ली बसवणी आयच्या दिसा ती जारी जाता. पेंतेकोस्ताक ग्रीक शब्द कोयने म्हणटात. कोयने म्हळ्यार 50व दीस म्हणून लेख. 50व्या त्या 50व्या दिसा गोवाचे प्रथम बेळ्याचे फेस्त जावन इस्रायल पर्सा आचरण करताली. आनी ह्या फेस्ताचो संभ्रम जावन पेंतेकोस्त आचरण करच्या ह्या वखदा आमकां क्रिस्तांवांक सडीत एका दिसाचो संभ्रम, सडीत एक संभ्रम तो जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब. पवित्र आत्मा उज्याच्या रुपी शिसांचेर आनी मुरयेंचेर देंवन आयलोलो आनी ह्या मुखांतर पवित्र सभा जल्मा आयलेली फेस्त आमी आचरण करता. जर तर पेंतेकोस्त म्हणजे पवित्र आत्म्याचें येणें ह्या दिसा जावंक नातलें जाल्यार आज पवित्र सभा आसtina. पवित्र सभा अस्तित्वाक आयल्या जाल्यार पवित्र स्थानाक पवित्र सभा आज येद्या व्हडल्या मापान ती विस्तारल्या जाल्यार हाका कारण पेंतेकोस्ताची परब पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब. देखून आयच्या दिसा पवित्र सभा जल्मा आयली म्हूण येत, ह्या पवित्र सभा अस्तित्वाक आयली म्हूण येत. देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, पेंतेकोस्ता फेस्ता फुडें कशें आसलें, फेस्तेकोस्ताच्या फेस्ता पयलें कशें आनी उपरांत कशें आमी नियाळ केलो जाल्यार पेंतेकोस्ताच्या पयलें सीस भिरांतेन आसलें. भिरांत एका रितीची भिरांत. सीस एका रितीच्या भिरांतीन एका रितीच्या कावजेण्यान आसलें. दारान दांपून ते भितर आसलें. कांय जुदेव तांकां जिवीश मारतीत, कांय जुदेव तांकां लगड काडटीत, तांकां कुरसायतीत, फातरायतीत वा तांच्या जिवाक कांय आपाय आसत म्हणून तसल्या एका भिरांतीन कावजेण्यान आकांतान आसलेले ते सीस दारान दांपून आसले. पेंतेकोस्ता फुडें ते अविस्वासीपणांत आसले. अविस्वासीपणांत दुबाव तांचे थंय आसलो. जेजू जिवंत जेजू सिसांक दिश्टी पडलेल्या वेळार तोमास थंयसर नातुल्लो पळया आनी तो जेजूक पातयेवंक तो फुडें सरना. तो म्हणटा जेजू जिवंत जेजूक हांवें पातयेचें जाल्यार जेजू जिवंत जाला म्हणून हांवें पातयेचें जाल्यार ताच्या हाताच्या बुराकांत म्हजीं बोटां हांवें घाली जाय, ताच्या कडवळांत म्हजो हात घाली जाय. हांव थंय म्हणसर हांव पातयेवचो ना. तो एक बेविस्वास, तो एक दुबाव तांचे थंय आसलो. पेंतेकोस्ता फुडें दोंडोळ्ळो भावार्थ तांचे थंय आसलो. दोंडोळ्ळो भावार्थ पेद्रुसो भावार्थ पळया. उदका वयर चलोवन येताना तो जेजूक पळयता आनी म्हणटा सोम्या तूं वय जाल्यार म्हाकाय उदका वयर येवंक फरमाय. आनी तो उदका वयर चलोवन येता आसतना तो दुबावता. तसो भावार्थ दोंडोळ्ळो आसता आनी तो बुडोवंक लागता. तसलो दोंडोळ्ळो भावार्थ तांचो. दोणीचेर ते पैन करनासतना जेजू सुकणार तकली दवर न्हिदोन आसलो. इतलो जोर वारें वादळ थंयसर आयलें, दोन बुडोवंक लागली. ह्या वेळार जेजूक ते उठयतात आनी म्हणटात वारें वादळ येवन दोन बुडोवंक लागल्या, तूं आणकी खबर नाय म्हूण न्हिदोन आसाय म्हणून म्हणल्या वेळार जेजून म्हणलें केदोळ पर्यंत हांवें तुमचे सांगता आसती. कितलो उणो भावार्थ तुमचो, भावार्थांत उणें तुमी, दंडोळ्ळो भावार्थ तुमचो. पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया. पेंतेकोस्ता फुडें ते पळापळ घेवचे प्रयत्न करताले. पळापळ घेवचे प्रयत्न पळया. जेजूक निमाण्या ब्रेस्ताराच्या राती कैद करतना पेद्रोनो पळापळ घेतली. सिसी पळापळ तांणी सिसांनी पळापळ घेतले. ते धांवले, ते देसांतूर जाले, पिसांतूर जाले. दोग जाण एम्मावसेचे सीस आपल्या गांवाक पाठिंबाय सरले. पळापळ घेवचें तांचे ते स्वभाव आसले. पेंतेकोस्ता फुडें तांचे जिवीत नासमाधानाचें आसलें. अशांती तांचे थंय आसली. तृप्ती तांचे थंय नासली. एका रितीचे बेजाराय, एका रितीची कांत, एका रितीचे नासमाधान तांचे थंय आसलें. आनी ह्या संदर्भार जेजू जायते फावटी दिश्टी पडून तांकां म्हणलें आसा समाधान तुमकां, शांती तुमकां. म्हळ्यार तांकां समाधानाची शांतीची गरज आसली. तांची मत ती पिशार जाल्ली, ती एका रितीच्या देदस्पराक कारण जाल्ली. पेंतेकोस्ता फुडें ते नाच सोंसणीक जाल्ले. नाच सोंसणीकाय तांचे थंय आसली. नाच सोंसणीकाय
ते सोसूंक तयार नासले खंयचे कश्ट आयल्यार ते प्रतिरोध करताले पळया जेजूक कैद करूंक आयिल्ल्या वेळार पेद्रोन तलवार काडली आनी माल्क म्हणल्यार त्या सिपायाचे कान कापले म्हळ्यार सोंसणी काय ना ते पाटी दिवंक पळयताले सीस थोडे फावटी सिसांनी म्हणलें आसा जेजू लागीं सोम्या आमकां तांणी ह्या गांवाक येवंक सोडूं ना ताका थोड्या गांवांनी निराकरणी मेळ्ळ्या वेळार तिरस्कार मेळ्ळ्या वेळार सिसांनी जेजू लागीं म्हणलें सोम्या आमी बापा लागीं मागून ह्या लोकांक नासावंक मागल्यार कशें ह्या लोकांनी नासावच्या खातीर मागल्यार कशें म्हणून सिसांनी जेजू सांगलेल्या वेळार पळया म्हळ्यार तांकां सोसूंक ते सोंसणी कांयच ना आपणाक विरोध केल्ल्यांक लगड काडया आपणाक तिरस्कार केल्ल्यांक आमी तिरस्कार करया असली नासोसणुकेची एक चिंताप तांचें तें आसलें देखून पेंतेकोस्ता फुडें तांचे ते एका रितीची आशा आसली एका रितीचो स्वार्थ आशिल्लो देखून दोगा सिसांचे आवय जेजू लागीं म्हणटा म्हाका तूं बास्ती तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक कोणाक तूं बसयताय म्हज्या पुतां पैकी उजव्याक कोणाक दाव्याक कोणाक बसयताय म्हणून म्हाका सांग म्हणली ती एक आशा जेजू कांय उरतो चक्रवर्ती जातलो जेजू कांय राय जातलो म्हणल्यार त्या दिशेन आसलेल्या त्या आवयक त्या सिसांक पण एक आशा आसली जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसची आशा एका पदवेची आशा नांवाची आशा आसली पेंतेकोस्ता फुडें ह्या सिसांतय एक ध्येय म्हण नातलो एक एम म्हण नातलो एक गोल म्हण नातलो अठराशी दोंगरार ताबोर पर्वतार जेजू रुपांतर जालो थंयसर ते एक सीस केल्ले आनी ते सीस म्हणाले आमी हांगाच रावचें बरें सकयलेचें कोणाक नाका सकयलेचें नाका आमी हांगाच रावया सकयले आयल्यार आमी सकयले रावया वयरेचें नाका असलें चिंता एक निर्दिश्ट एक ध्येय म्हूण वा गोल म्हूण वा एम म्हूण तांच्या जिवितांत नातलो पेंतेकोस्ता फुडें ते पातकी जावन आसले पातकी सैमान तवळ ते पातक करताले पेद्रून जेजूक 3 पटी नेगार केले तोमासान इन्कार केलो सिसांनी ताका सांडलो आनी अशें तवळ ते पातकान पडताले उण्यापणान भरलेले मनीस ते आसले पेंतेकोस्ता फुडें ते तटस्थ आसले तटस्थ बदलूंक ते तयार नासले बदलावण हाडूंकय तयार नासले ते बदलनातले हेरांगी बदलूंक ते सोडिनातले जेजू मेलो म्हणल्यास सगळें अंत जालें म्हणजे दोनू पेद्रू म्हणटा हांव मासली पागूंक वेता जेजू जिवंत जाला तेणें तो दिश्टी पडटा पूण जाल्यार ती निराशा ताचें तें आसली जेजू आतां ना न्ही म्हणली निराशा देखून तो म्हणटा हांव मासली पागूंक वेता परण्या कामाक ते परतून फाटीं सरले पळय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो असलें सगळें पेंतेकोस्ता फुडें आसलें पेंतेकोस्ता उपरांत कितें जालें पेंतेकोस्ताच्या परबे उपरांत पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत तांचें थंय धैर्य लाभलें ते धैर्यादीक जालें देवळांत उबा रावले ते दारां लांबून आसलेले दारांतले भायर आयले रुमांतले भायर आयले कुडांतले भायर आयले देवळांत उबे जाले आनी देवळांत सगळे पर्जे मुखार बळान देवाचें उतर परगट करूंक लागले आनी हजारो लोकांक तांच्या त्या माय भाशेन आयकूंक लागले आयच्या वयल्या वचपांत आमी पळयता तांकां भिरांत म्हणली ना आतां कावजेनी म्हणली ना आकांत म्हणली ना एका रितीचें धैर्य दुसरें विस्वास संपूर्ण रितीचो विस्वास जेजू लागीं आसलो जेजूच्या जिवंतपणाचेर आसलो जेजू जिवंत जाला तो आमच्या मदें आसा तो पवित्र आत्म्या ताणें पाठयला आनी तो पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आनी बळान आमी भरले हांव म्हणलो संपूर्ण विस्वास तांचे थंय आसलो तिसरें दृढ भावार्थ तांचे थंय देवाचेर आनी सोम्याचेर अखंड भावार्थ ताच्या उतराचेर भावार्थ ताच्या जिविताचेर भावार्थ ताणें गेले असर्यांचेर भावार्थ संपूर्ण रितो भावार्थ आसलो त्या भावार्थान ते दृढ जाले ते घट जाले पेंतेकोस्ता उपरांत सोम्याच्या मिसावांत ते मुखार आयले सोम्याच्या मिसावां मुखार आयले सुवार्ता परगट करच्या वावराक आपले कमर तांणी बांदले पांय वाणो गेलो आतां तांणी बेतकाडी धरली बायसन गेले ते गांवान बायसन गेले फुडें गेले ते खंयच्याकच भियोंक नात धैर्यादीक जाले आनी ते मिसांव तांणी हातीन घेतले शांती समाधान तृप्ती तांची तें आसली हरी एका मिसां उपरांत ते कंगल जावनात ते निराशी जावनात ते बेजारान बरोवनात एका रितीचो समाधान एका रितीचो संतोश तांचे थंय आसलो देखून सांबावलून म्हणली ती उतरां म्हजी दावां दवलां म्हजें झूज हांव धुजलां म्हजें आतां जायतो असो मुकूट म्हाका तयार आसा जायते जरपादाचे मार वाऱ्या वादळां सांपडलां जायते कश्ट नश्टांक हांव अडचणां जाल्यार हांव निराशी जावना
हांव संतोषपुरीत आसा म्हणटा तो. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, पेंतकोस्ता उपरांत ते सोंसणीकाय जाले. सोंसणीकायन ते पळया मार्तीरपणांत मेल्ल्या स्तेफनाचें मरण पळया. फातरावन जिवीशी मारतना तो आसून आसुल्लो, देवा लागीं मागून आसुल्लो, सगदू उक्तो जाल्लो तो पळोवन आसुल्लो, दिब्येर तो पडोवन मागतालो. लोरेसाच्या ज्या जिवितांत पळया खायली तो भाजतालो जाल्यार तो म्हणालो एकूल भाजली आनी एकूच म्हाका परतिया. पेद्रूक तांणी कुर्सार जिवेशी मारतना जावं पुरो, पेद्रूक ताचे सीस कापून जिवेशी मारतना जावं पुरो, तोमासाक हांगा भारतान जिवेशी मारतना जावं पुरो, वा इतर खंयच्याय धर्मदूतांक तांणी जिवेशी मारतना ते सोंसणीक जाले, ते सोंसणीक जाले, ते दयाळी जाले आनी ह्या मुखांत्र तांणी मार्तीरपणाचें मरण तांणी आपणाचें करून घेतलें. पेंतकोस्ता उपरांत ते उदार जाले. सुरिल्ल्या पवित्र सभेन आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत तांणी सगळें आसलें सगळें विकलें, दुबळ्या धाकट्यान वांटून घेतलें. ते उदार जाले. ते जाता तितले मापान तांणी हेरांक दुबळ्या धाकट्याची सेवा केली. हेरांक तांणी वांटलें, हेरांची ताणें घेतलें आनी हेरांक वांटलें. आनी अशें उदारपणाची सेवा, उदारपणाचे तांणी एक उदारपणाचें जिवीत जिवंक तांणी सुरू केलें. हें सगळें पेंतकोस्ता उपरांत. पेंतकोस्ता उपरांत पवित्र सभेचें मिसांव तांणी हातीन घेतलें. एक निर्दिश्ट ध्येय तांचे लागीं आसुल्लो. सोम्याचें मिसांव सगळ्या संवसाराक परगट करचें, सगळ्या संवसाराक पवित्र करचें तें मिसांव, पंतान पंत पवित्र करचें तें मिसांव. देखून एक निर्दिश्ट त्या ध्येय खाल थोडे रोमाक गेले, थोडे आनी युरोपाक गेले, आनी थोडे भारताक येयले, आनी थोडे एणे गेले, सगळ्या संवसाराक ते गेले आनी सुवार्ता परगट करूंक लागले. पेंतकोस्ता उपरांत तांचें जिवीत भगवंतपणाचें जालें, पवित्रपणाचें जालें. पातकी जिवितांत तांणी पाठ केली, भगवंतपणाच्या जिवितांत तांणी पांय तेंगलो आनी पवित्र आत्म्याच्यान ते आसुल्लो देखून ते पवित्र जाले, भगवंत जाले आनी सगळ्यांनी भगवंतपणाचो मुकुट जोडूंक ते शकले. आनी पेंतकोस्ता उपरांत ते बदलले मनीस जाले, नवे सांवाचे ते मनीस जाले, नवे जिविताचे मनीस जाले. तांचे ते एका रितीचें नवें जिवीत आयलें, न्यू लायफ तांचें तें आयलें, एका रितीचें नवें जिवीत. ते संतोशाचें जिवीत, ते समाधानाचें जिवीत, ते सेवेचें जिवीत, ते मिसांवाचें जिवीत आनी तें जिवीत ते जिवंक शकले. आनी एका रितीची बदलावण तांचें तें आयली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें जिवीत फळादीक जाता. पवित्र आत्म्याचें जिवीत फळादीक जाता. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5:22-23 पर्यंत आमी आयकलें जाल्यार थंयसर पवित्र आत्मो लाभलेल्याचें जिवीत 12 फळांनी भरलेलें आसता. जावं पुरो तो माया मोग, संतोश, शांती, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, उदारपण, सादेपण, विश्वासीपण, मनसुगी, समाधान, स्वदमन वा सेल्फ कंट्रोल म्हणटा आमी, आनी निश्कळपणो. हे सगळे 12 फळांचें जिवीत पवित्र आत्मो घेतलेल्याचें जाता म्हणलें सती देवाचें उतर आमकां दिता. तशेंच पवित्र आत्मो लाभलेल्याचें जिवीत 7 देण्यांनी तें परजळटा म्हणटा देवाचें उतर. 7 देण्यांनी देखून आमी देण्या बरी जाता. जो कोण पवित्र आत्म्यान भरला तो देण्या बरीत मनीस जाता आनी देण्यावंत मनीस जाता. आनी ती देणी ताची दिसून येतात. जावं पुरो जाणवायाचें देणें, गिन्यानाचें देणें, बुद्धीचें देणें, जावं पुरो गठायाचें देणें, जावं पुरो समजणेचें देणें, जावं पुरो भक्तीपणाचें देणें, जावं पुरो देवबिरांतीचें देणें. ही सगळीं देणी ताचे थंय दिसून येतात आनी तो एक देण्याचो मनीस जावन तो परजळटा. देखून पवित्र आत्म्याचें जिवीत आत्म्याच्या कुशेचें जिवीत जावंक पावता. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5:16-21 पर्यंत वाचलीं जाल्यार रक्तमासाच्या कुशेचें जिवीत आमचें तें जायना. पवित्र आत्म्याचें जिवीत आत्म्याच्या कुशेचें जिवीत जाता म्हणलें सत थंयसर दिसून येता. रक्तमासाच्या कुशेचें जिवीत संवसाराचें जिवीत जाता. तें आत्म्याचें जिवीत न्ही, बगर सैतानाचें जिवीत जाता. रक्तमासा तावन जायतीं खोटीं कामां उपजतात, खोटीं कृत्यां उपजतात. तीं देवसारा तावन येतात. जावं पुरो व्याभिचार, अनिस्कळपणो, जावं पुरो पसडेपणो, जावं पुरो बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडीं, मोसोरू, राग, स्वार्थ, मनाभेद, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपणो, पानोत्सव, थंड, हे सगळें देवसारा तावन रक्तमासा तावन येवचें, ह्या संवसारा तावन येवचें आमकां पवित्र आत्म्याक सांगाता दवरूंक सकिना. देखून आमी खंयसर आसा म्हणलें आमी समजून घेजय. आमी खंयसर आसा? पेंतकोस्ताच्या पुर्विल्लें जिवीत आमचें आसा वा पेंतकोस्ता उपरांतलें जिवीत आमी आसा? पेंतकोस्ताच्या पुर्विल्ल्या जिवितांत कशें सीस आसले त्याच मापान आमी आसा की
ह्या पेंतेकोस्ताच्या उपरांतल्या जिवितांत आमी आसां. आमी पवित्र आत्म्यान भरलेले आसां. आमी ताच्या फळांनी सजयलेले आसां. आमी ताच्या देण्यांनी निटयलेले आसां. आमी ताच्या कुशे प्रमाणे चलता. आमी पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आमी जिवीत सारून आसां. वा आमी रक्त मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे आमचे जिवीत चलोवन आसां. सैतानाच्या अपेक्षे प्रमाणे आमचे जिवीत चलोवन आसां. वा देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचे जिवीत चलोवन आसां. खंयच्या कुशे प्रमाणे आमचे जिवीत आमी चलोवन आसां तें आमी आमकांच विचारूंक जाय. पेंतेकोस्ताची ती परब आज आमकांच ही सवालां घालची परब. आमी पेंतेकोस्ताच्या पुर्वी आसांगी किंवा पेंतेकोस्ता उपरांतलें जिवीत आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलेलें आसा गी. पवित्र आत्म्याच्या फळांनी सजयलेलें आसा गी. आमी आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उतरा प्रमाणे कुशे प्रमाणे चलता गी. वा आमच्या रक्त मांसाच्या कुशे प्रमाणे चलोवन देवसाराची भुरगीं जाता गी. देवाची भुरगीं आमी कोणाची भुरगीं म्हणलें वरोवचें तें दीस आयसो जावन आसा. जर तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलनाव, आत्म्या आमचो करून घेनाव, आमी आत्म्याचे तेंपलां जावंक शकना जाल्यार आमचे ती फळां दिसून येनात. आमचे ते तालेंताय वा ते देणी दिसून येनात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयचे दिसा पेंतेकोस्ता दिसा त्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेकोत्सव तो सिसांचेर जाल्लो तो आमचेर जावं दी म्हूण मागया. जर तर आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या पयले सीस कशें आशिल्ले तशेंच आजुनूय आमी आसां जाल्यार सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या तो पेंतेकोस्ताची परब आयचे दिसा मुजेर जावं. ते पेंतेकोस्ताचें येणें मुजेर येवं आनी सगळी म्हजी जिणी त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरलेली जावं. तसो पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करूं. आमकां तो सक्तेन आनी आशिर्वादांनी भरूं दी. आमचें जिवीत फळांनी आनी देण्यांनी नेटोवन दी म्हूण मागया. आमेन. आमी सगळीं उबी रावया. त्रिएक देवते आसूल आमचो भावार्थ उसारया. सगळीं भक्तीन सांगाता म्हणया. सतमंता देवाक सर्पदेवदारा बापा सर्गांनी प्रितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार विंगर मोलो आमकां मुर्येतान जल्मलो 5 वेळा ताणें कसोसले ताका गुरसा जोडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो. तो मेले मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुतून जिवन जालो. सरकार सोडलो. सर्पदेव देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तांन तुवें मेल्ल्यांतली मनसुबी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कदोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे बक्षांनी कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाची भुरगीं पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं आमी अभिषिक्त जाल्या. त्याच पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं आमी फळांनी भरलेले देण्यांनी नेटयलेले मनीस जावच्याक पवित्र आत्म्याची तेंपलां आमी जावच्याक देवाचो आदार आनी कृपा मागोवन सोम्यान आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळ आमी समर्पिया. मोगाला बापा पवित्र सभेच्या अरेक सांद्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या बलान तीर कर. आमच्या गवल्यांनी तशेंच सर लायकांनी सांगाता मेलोन तुजे मिसांव जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. सवाब मोगाला बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाला बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. आमचो स्वार्थ सांडून देवाचे देशाची अभिवृद्धीक हाताक हात मेलोवन वावर दिवंक आमकां प्रेरण दी. शिकप समाज सेवा भलायकी आनी हेर शेतांत बरी अभिवृद्धी आमकां लाभय म्हूण मागता. मोगाला बापा आमची मागणी आयक. आमच्या पिरगस कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आसा कर. सॅक्रिफीस आनी त्याग करच्या मुखांत्र आमचे कुटुंब बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. मोगाला बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांची पिडां विगीस गूण कर. तांची जतन घेतल्या सर तांच्या मोगाचेरी तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. मोगाला बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. समेस्त भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. तांणी तुका आनी समेस्त मनशांक मान दिवन सलाशे कर. अशे वायट सक्तेचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. मोगाला बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. एमकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी पवित्र आत्म्याच्या बलान आमी आमच्या शेजाऱ्यामध्ये साक्ष जावन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. मोगाला बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या संवसारांत विविध पिडेशिडेक वळख जाल्ल्या सर्व लोकां पासत विशेष करून मागया. कोरोना पिडेच्या सुटके सोडोवण्या पासत आमी मागया. प्रस्तुत काळार ही पिडा आमच्या बोवारी जायत्या बळान विस्तारते आसा. बेगीनच ही पिडा विस्तार नशें ती रावोंक सोम्याचो पवित्र आत्म्याचो आदार आनी कृपा विशेष करून आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर.
पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं बलिश्ट जाल्ले शिस तुझे उतर सगळ्या संवसारा प्रगट होऊंक लागले. एक नवें मनीस जावन ते बदलले. त्याच पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं आमी नवे मनीस जावन बदलोंक पातके जिविता पाठ करणं बरें जिवीत जिवंक पवित्र आत्म्याची तेंपलां आमी निरंतरी जावंक आमकां तुजो आदार करपा दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. शेतान तुझ्या फुल्यान फुलान विविध स्वादीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां काणी घेवायल्या पाया तळा Menderlo बदल मसारतान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागाती. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ दयाळ आमच्या बापा तुज्या पुताच्या बासवणे प्रमाणे ताणें शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यजनाचो फळ आमी दिसान दीस अदेक वळखून तातूंत हवो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणी आपयलीं तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गोठ संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच बाबा तूं सारून मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रोसून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दळबा निरंतरे गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान होऊन सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय होऊन सर्गी तुका जय जय जय. मगळ भाव भयणीनो हो पवित्र घडयेंत आमी संभ्रमता. ह्या संदर्भार आमी सगळीं दिमी घालया भक्तीन ह्या भोव पवित्र रितीन वांटेली जावया.
हे संदर्भात जे राधे तुम्ही मोती काढतात आणि समर्पण दितात ते संपूर्ण पावतात म्हणलो भाव अर्थ आमचो तसली भोव पवित्र घडी आता आमी संभ्रमया. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासोन समर्पूंची. तेच परी जेवण जात ताणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही सोमेस्त घेया आनी अंतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करा. पवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोड आनी सोडूनेची कालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पीटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजे इश्टगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे वंजूजे बागे वंदर दोता बागे वंजूतात देव आनी सर्व काळी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां मोठो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडोंदराची अजनामतीन दवरना पवित्रत्म्याची तेंपलां आमी जावच्याक ताच्या फळांनी आनी देण्यानी आमी सोपच्याक आनी नेटोवच्याक देव स्वादार आनी कृपा मागोवन सोमीन शिकलेल्या मागणे सांगाता माग्या आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडिशिडेंतले आमकां निवार. दयकरुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटांत सांबाळ. तुमची येतानी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय असो. मुगळ भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान भरलेली आमी समेजता त्याच सोम्याची शांती एकामेका आमी प्रगट करया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढते रे. आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढते रे. आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढते रे. आमकां शांती दी. आमी सगळीं ती मेघालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली. आमचे खातीर कश्ट मरण सोंसली, पुनर्जिवन जाल्ली, सर्गार सोडून गेल्ली. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याक आमकां पाठयलेली, आमकां धैर्यादीक केल्ली, ताच्या फळांनी आनी देण्यांनी बरोवन नेटयलेली. हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या सोम्या तुझे भितरचे भाग म्हाका आमचे भितरचे भाग म्हाका फोवना, तुज्या तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मुगळ बाबडीनो क्रिस्त प्रसाद सेवचो वेळवो अत्मे रितीन सोम्याक आमचो करून घेवया. पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी म्हणून सोम्यान आमकां सांगलां. तसो पवित्र आत्मो ह्या उंड्या आनी वायना रुपार म्हजे थंय येवं दी, म्हजे थंय वस्ती करून दी. म्हाका जाणवाय दिवं दी, गिन्यान दिवं दी, बोध दिवं दी. म्हाका ताच्या फळांनी आनी देण्यांनी सुबोवन दी आनी नेटोवन दी. निरंतर ताचें पवित्र मंदिर आमकां करून दी म्हणून विशेश करून मागया. अत्मे रितीन सोम्याक आमचो करून घेवया. जेजूची कोण रग सेवतले आमी समेजता ससनाचें जिवीत मेळोवं. आमेन. Jesu ye karzan tu ye Jesu ye atmyan tu ye udaru parseta swagat tu kakata Seta स्वागत तुका करता दैविकां तूं जेजू सर्गीचे आमोरीक मास्रगत ससनाचे उंड्या रुपान काळजान सेवचे बोते ए बामुचे प्रार्थुया. बापा आमच्या बोमुगाळ देवा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभे सर्गेच्या देण्याने तू भरताय, तर तुवें दिलाय ती कृपा सांभाळ आणि आम्ही आतांच घेतलेल्या आत्मीक पोषणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचे राज्य चलोवंक आणि सोडवणेचो फळ आमचे जिणेंत वाडोवंक
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. Amen. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक बगी संतोष बरीत पेंतेकोस्ताच्या परबेचे सुम्याच्या पवित्रत्म्याच्या येण्याच्या परबेचे शुभाशयी पठयता. तुमकां समेस्तांक गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या सर्व मलगड्यांक युवाजनांक भुरग्यांक समेस्तांक ह्या फेस्ताचे शुभाशयी पठयता. तसो पवित्रत्मो तुमचे थंय वस्ती करूं दी. तुमकां आपल्या देण्यांनी आनी फळां दी भरूं दी. तुमचें जिवीत समाधानाचें संतोशाचें तृप्तचें जैतेचें करूं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हे संभ्रम मिसांत वांटिले जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पठयता. देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाक सांगात दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. प्रतिरितीन आमचो सहायक विकार बाप राहुल असो उपकार बावडटा. भोव अपुरब्याचें संगीत करून हे मिसाच्या बलिदानांत मागूंक तांणी कुमक केल्या. भाऊ जयसन असो सगळे मांडावळ केल्या ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी तुमच्या माध्यमा मुखांतर पावोवंक सहकार दिल्ल्या वावंट काडिल्ल्या दिव्यवाणी यूट्यूब लायव्ह चॅनलाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रतिरितीन मनेस्त विनोद गंगोळी मनेस्त अविनाश गंगोळी आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाक आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. सुम्याच्या मिसावान तांणी करचें काम वर्तें जावन आसा. देव तांचेर भरपूर शिजो आशिर्वाद बेसांव निरंतरी घालून दी म्हूण आमचें मागणें तांचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्ता देव बरें करूं म्हणून तुमी आमचे खातीर मागा आमी तुमचे खातीर मागता. आख्या संवसारा खातीर एकामेकाक आमी मागया आनी ह्या सगळ्या संकश्टांतलें सुटका सोडवण बेगीन फाव जावं दी म्हूण आमी एकामेका खातीर विशेश करून आमी मागया. आनी आमी सगळीं दिमी घालया आनी विशेष करून दबाजीक आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे असो. देव बाप उजवाड असो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या सिसांची माना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दी आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. Amen. सिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो पवित्र उजो तुमच्या काळजांतली सर वायट भस्म नडोवन आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. Amen. एकच भावार्थ उसारून परगटूंक वेगवेगळो मनशांच्यो भासो देवाक एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरोवशान अत्रेकतात ताका रूप बगूंक तुमी फावो. Amen. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकाय. मगळ भाव भयणीनो आस्तावन आमोरी सुम्याच्या बडव्यान इजबी हाडलेली थंय धांवन प्रारंभ जातली. तू काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामान तुका बोरवोस आमच्या माय मोयण्याची दोरोब्राणे चेनान तुज्या लागता माये लाभाशिकर आमकां देणे ओत मोराचे बापा विणे पोरतून आमी पोरानाशे आजा सारकी जिणेचे मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां. भगीन कुर्साचे गुरुवेन येरो आमकां आमचे देवा आमच्या हुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी